सुर्गीच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता सुर्गीच्या बापा वंदन तुका साष्टांगी पडून नमन करता तुझो मोग ओळखून आर्गां दिता तुझो मोग आयकून तयार आसा तुझो मोग ओळखून आर्गां दिता तुझो शब्द आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या भावा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या भावा तुझो मोग ओळखून उतर दिता काळजांत हांव तुजो पाटलाव करता तुझो मोग ओळखून उतर दिता काळजांत हांव तुजो पाटलाव करता मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या दुलो पावण्या मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या दुलो पावण्या तुझो मोग ओळखून तुका पळयता आख्खें स्वयं तुका उक्तें करता तुझो मोग ओळखून तुका पळयता आख्खें स्वयं तुका उक्तें करता भावा भयणीनो नमन तुमकां आत्म्याचे कुरपेन बापा मुखार भावा भयणीनो नमन तुमकां आत्म्याचे कुरपेन बापा मुखार जेजूच्या नांवान जल्मल्याची इश्टागत आमची वाडूं सोदी जेजूच्या नांवान जल्मल्याची इश्टागत आमची वाडूं सोदी सर्गीच्या बापा नव्यान तुझ्या पायांशी तुझे भेटेक तुझ्या दर्शनाक आमी जमा जाल्या तुजो मोग ओळखूंक जेजूचेर नदर घालता पवित्र संस्कारान आमचे मुखार तो आजीर जाला सगळीं आमी एकामेकाची भाव भयणी जेजू सोवें जेजूच्या नांवान एकामेका लागीं इश्टागत आमची जेजू वांगडा दुनिया तुका आमी नमस्कार करता
जेजू वरवीं दोनया आमी तुका पोरनिपाट करता. पवित्र संस्कारान जेजू आमकां आजीर जाला. खरो जिवो देव पवित्र संस्कारान आमकां भेटूंक आयला. आमचें काळीज मन नितोळ निर्मळ कर. आमचें मन तयार कर जेजूक भेटूंक. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दी. ह्याच देण्यान तुका नमस्कार करूंक, तुका वंदूंक, तुजी महिमा गावूंक आमी आतां तयार जाल्या. Lord, we are here once again to worship you, to praise you, to thank you, to experience your love, the love that you give to us through your Son Jesus Christ. He is present for us in the most blessed sacrament. We adore you. We worship you. ह्या वेळार आमी सगळीं एकामेका बरोबर एकामेकाच्या सांगाताक आनी एकामेकाच्या इश्टागोतीन जरूय आमी पयस पयस आसा एकाच मनान एकाच काळजान तुका नमस्कार करूंक आजीर जाल्या. सगळीं आमी सांगाती मान बागोवन ह्या वेळार दोनया तुका नमस्कार करता. We worship you and we adore you. Give until it hurts. दुखोसोर दी. जेजू आमच्या सोम्या तुका दुखोसोर तुवें आमकां दिला. You have done it for us, Lord. Till every cell of your body pained to give us the love of the Father. You have given yourself to us until death. हे सांजे हो वेळ सारता आसतना आमची सगळी देणी आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. आत्मीक देणी, आर्थीक देणी, समाजीक देणी, आमच्या गुणाची देणी, ही सगळी देणी जरी जर तुवें आमकां दिल्यान जाल्यार आमचेच पासत न्हय, पूण ह्या देण्या वरवीं आमी पवित्र सभेची सेवा करची पासत. सगळें जें आमचे लागीं आसा दुनिया तुज्या पांयाशी आमी दवरता. ऑल दॅट वी हॅव, ऑल दॅट यू हॅव गिवन टू अस, वी ब्रिंग टू योर फीट, लॉर्ड. Just like you have given yourself for us, you have given yourself unto death. We bring to your feet all the types of gifts, our spiritual gifts, our worldly gifts, our talents, our social gifts, all for your glory, Lord. And we get ready to give
to give until it hurts. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. सगळीं आमी जेजूचेर नदर दवरून गावया. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Anik ek pauti sogli gavuya. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. सगळीं आनीक एकदां म्हणुया. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Sant Lawrence, रक्त साक्षी, एक दियाक्न सेवा करपी, ताचें जिवीत जे पोरचे पासत ताणें दिलें तें आमच्या दोळ्या मुखार आयज आमी दवरलां. ताच्या पुर्बेच्या दिसा आनीक एक पावट ह्या भाग्यवंताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. आमी जण एकलो आमकांच देवाचे सेवेक दिवंक तयार आसांव काय. भाग्यवंत लॉरेन्सा भशेन हे मार्तीरपण भोगूंक आमी तयार आसांव काय. भाग्यवंत लॉरेन्साच्या जिविताचेर एक ल्हानशी नदर आमी ह्या वेळार घालुया. Today, we honor the martyrdom of Saint Lawrence, a deacon of the Church of Rome. Lawrence was one of many high-ranking Christians executed by order of Roman Emperor Valerian
at the beginning of August in 258, Valerian issued an edict commanding that all bishops, priests, and deacons of the Roman clergy be hunted and immediately executed. According to Christian tradition, in his greed, Valerian approached Deacon Lawrence and declared that if he showed him where the church's great gold and silver were located, he would offer him clemency. In his response, Lawrence requested that Valerian give him 3 days to assemble the riches of the church. During the 3 days, Lawrence gathered together all the sick, handicapped, and misfortuned citizens in one place. When Valerian arrived, Lawrence presented him all the underprivileged citizens who gathered together, proclaiming that this was the pure gold and silver of the church. Enraged, Valerian ordered for Lawrence to be publicly burned alive on a grill. 4 days after, Pope St. Sixtus II and his companions were beheaded. Lawrence was buried in the field of Verano, near the Via Tiburtina, where Constantine the Great built a basilica. It is a constant reminder of how to live and how to die faithful to the gospel. Give until it hurts. दुख ओसोर तूं दी. तुका जायते फावटी आवगोड पडटा दुसऱ्याक बरें दिवंक. म्हाका जायते फावटी आवगोड पडटा दुसऱ्यांक बरें उतर दिवंक. Give until it hurts. म्हाका आवगोड जायते फावटी दुसऱ्यांची सेवा करूंक. Give until it hurts. म्हाका आवगोड जायते फावटी म्हजे लागीं आसा ती गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक वांटूंक. Give until it hurts. म्हाका आवगोड एक प्रतिनिधी कसो दुसऱ्यांची सेवा हांवें करूंक. पूण बापा, तुवें आपल्या ह्या संवसारांत आमकां एक भोव व्हडलें उदाहरण तुज्या पुता वरवीं दवरलां. ह्या पुताचेर आमी नियाळटना जायते फावटी ताची पाटलावदारा कशी जायतीं सांतां भोगतां तुवें आमकां दिल्या. ह्या सांतां भोगतांनी पोरजेची प्रतिनिधी कशी, पोरजेक आपल्याक दिल्ले फुडारी कशे, आपूण तांचे सेवे खातीर आपलें जिवीत खर्चूंक तयार आसात. आनी तयार रावन जायत्या जाणांनी रोग साक्षी कशे, जायत्या जाणांनी दुसऱ्यां खातीर आपलो जीव खर्चून समाजान लॉस भोगून, समाजान ताका किकोन करून ते जायते जाण मरून गेल्यात. आमच्याच देशांत असली एक सेवा करपी आमकां तुवें नमुणी कशी भाग्योंत मदर ट्रेसा ऑफ कलकत्ता ही दिली. गिव अंटील इट हर्ट्स. ही आमचे माद्री भयणीन आमकां हें उच्चारण एकदम आपल्या जिवितान तिणें लागीं न्हय पूण सगळ्या आपल्या जिवितान तें सारलें. आमकां सायबा ह्या वेळार तूं नियाळूंक आपयताय खंय आमी पावल्या, खंय आमी वेतां, खंय आमी आसा. आज आमी खिरीत भाशेन प्रतिनिधी कशे पोरजेचे आचे वयर नियाळ करतले. हांव घडयेक फुडारी, जायत घडयेक समाजाचो फुडारी. हांव एक प्रतिनिधी घडयेक मोजेस फिरगोजेचो. हांव घडये प्रतिनिधी सेवेक लागलोलो जावं दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर वावुरतलो एक वॉयस ओ एक नर्स. एक प्रतिनिधी कशे आमी कशे तरेन ही सेवा दिता गाय.
एक आमदार कसो, एक पंच कसो, एक सरपंच कसो, म्हजो मुखेल हेतू कितें काय? लोकांन म्हाका विचून काडला, लोकांन म्हाका निवडून काडला, लोकांन म्हाका आपलो प्रतिनिधी कसो म्हजो आवाज लोकां खातीर हांवें उंच उबारून तांचे प्रश्न हांवें सुटावे करूंक, तांची सेवा करूंक देवान म्हाका किरीत भाशेन तांचे मदलो विचून काडलो. खंय म्हजें धोरण, कित्याचेर म्हजें मन? खरेंच ही सेवा हांव करतां काय म्हाका दुखोसोर? खरेंच फावो ते प्रश्न समाजान पोचे खातीर फावो जातात तसले प्रश्न हांव म्हज्या ताब्यान घेता काय? वो हांव स्वार्थी जाता? As soon as I become a punch, a sarpanch, an MLA, I forget what I am called to do. हांव घडये विसरता काय? खरेंच दिवंक हांव वावुरतां वो हांव सेवा घेवंकूच सोदतां काय? Am I ready only to accumulate for myself the name, the fame, the wealth, the position, the power? ह्या सगल्याच्या फाटल्यान हांव भोंवतां काय? इतलो हांव गुल जाल्लो आसा की म्हाका कित्याक विचून काडला? For what? Have I given myself really for the service of others? Have I emptied myself in order to solve the problems of my people? Have I really wondered that I am the representative who has to raise my voice against the ills that plague the society? Give until it hurts, अशें आमी म्हणटाव. गुडेक आमी जायते फावटी फकत पयशांचें चिंताव, पूण आज जिसो आमकां आपल्या जिविताच्या उदाहरणा वरवीं आमी सेवेचे मनीस म्हूण आमकां उगडास करता. We may be Catholics, we may be non-Catholics, but we are duty bound to serve the society at large. Let us remind ourselves, आमी किरीत भाशेन सेवेचे मनीस. आमकां देवान ही सेवा करूंक आपयल्या. गिव अंटील इट हर्ट्स. आमी किरीत भाशेन दिवंक, दुसऱ्या खातीर आमचें जिवीत खर्चूंक, दुसऱ्यांचे प्रश्न आमी सुटावे करूंक, दुसरो जेन्ना आमचे लागीं येता तेन्ना ताका कसली मजुरी फावो ती आमी उपाय सोदून काडूंक, आमची पोरजां जेन्ना खरेंच तळमळटा, आमची पोरजां आमकां आवाज उठोवन आमकां नाका तें आमच्या बरेपणा खातीर आमकां सांगता तेन्ना आमचे कान, आमचे मन उक्ते धरूंक आमकां सायबा तूं आज जागयता. गिव until it hurts. As a representative of the church, जायते पावटी घडीक हांव सेवा करूंक पवित्र सोबेन येता. असल्या वेळार कसली सेवा हांव दिवंक सोदतां काय? दुसऱ्यांनी म्हाका विचून काडलो घडीक हांव मॉडरेटर, हांव वॉर्ड लिडर, हांव घडये सॅक्टर लिडर अशें हांव समजतां. आनी हे वेळार म्हाका फकत ताणीच मान बागोवचें, हांव सांगता तें सगलें वडिलांतान येता अशें हांव समजतां काय? ओ एम आय रेडी टू लिसन टू देयर वॉयस ऑल्सो? तांचे प्रश्न घेवन देवा मुखार येवंक, तांचे प्रश्न घेवन आमकां दिल्ल्या गवड्या मुखार येवन ते सांगूंक जायते पावटी घडयेक हांव वावुरतां काय? आज म्हाका विचार, गिव टील इट हर्ट्स जायना म्हजे लागीं. जायते पावटी दुसरी म्हाका किकोन करतात, वय तुवें अशें सांगलें, तुवें अशें दिलें, तुवें हें भाशण सांगलें. डू आय रियली गिव माय सेल्फ? Sometimes there is no
respect. Sometimes people don't appreciate me. Sometimes people, they keep me aside for important matters. They ignore me. Yet the Lord today is telling me, give until it hurts. देवा तुझे दुलोधीची रुंदाय कोलाय कोशी सांची तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान हांव नासलोलो सागोर सोमदी तुझी चितना तुज्यो मान्यो कोणाक तांगोच सोदून काडू तुझी चितना तुज्यो मान्यो कोणाक तांगोच सोदून काडू सगळें तुझे कडसून आयलां तुझेच पासत सगळें जालां तुझ्या नेमान सगळें चलता तुजो निर्णय सगळ्यांक पावता Buddha Povitratmya Dukkha Deva Moima Sasna Baba Buddha Povitratmya Dukkha Deva Moima Sasna दुनिया आमी ह्या वेळार दिवंक सोदता आमचें अशें आमचे लागीं कांयच ना सगळें तुजें तुवें तें आमकां दिलां आमकांच दवरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांक वांटूंक Lord, we get ready to give. We give it to you, Lord. It's not ours. Nothing is ours. We have nothing that we can be proud of. We have nothing that we can lay a claim to. All that we have has come from you. Make us open enough, generous enough to give. Here we come before you to give until it hurts. तुझे मुखार आमी येता दिवंक आमकां दुखोसोर दिवंक ह्या तुज्या भुरग्यांची ओपणी दुनिया मानून घे Give until it hurts. दुखोसोर दी आयज आमची देणी कसली जाल्या काय आयज आमची देणी एके भाशेचे इन्वेस्टमेंट जाले आयज हांव तुका दिता फाल्यां तुवें म्हाका तें परत दिवंक जाय आयज हांव तुका आदार करता फुडारा तुवें म्हज्या आदाराक पावूंक जाय असलें मन आमचें आयज जालें आयज गव्हर्मेंट जॉबाक लागून
लाखांनी पयशे मागतात आनी आमचे मदल्या जायते जाणांक हे लाखांनी दुडू दिवंक अवघड लागना. कित्याक आमकां खबर आसा आमी ते कांयच न करून परत जोडटले. आयज आमी दुसऱ्याक आदार करतात तेन्ना तातूंत आमचोय फायदो सुद्दां. पूण जेजू आमकां कितें सांगता काय, लुकाच्या सुवार्थमानान 14वे आवेसोरान 13वी आनी 14वी ओळ अशें म्हणटा, पूण जेवण दितात तेन्ना दुबड्याक, कोड्याक, थोंट्याक आनी कुड्ड्याक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना, म्हणटूच तूं बागी जातलोय. पूण प्रमाणीक मनशाक पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी ताका मजुरी मेवतली. वय जेजू आमकां कोड्याक, थोंट्याक, कुड्ड्याक आनी दुबळ्यांक आदार करूंक, सवकात दिवंक आपयता. घोडे ते पयशाचे वाटेन जायत, घोडे ते आमकां परत दिवंक शकचे ना. पूण सुर्गीचो बाप आपल्या बेसावांनी आमकां भरतलो. इल्लीशी दूख घोडे आमकां जायत, पूण सुर्गीच्या बापाचे बेसांव आमचेर आसतले. Give. Give until it hurts. This was the advice given to us by Mother Teresa. But many a times I have failed to do so. As a son, as a child, we see our parents working so hard. We could make an effort to help them, but we ignore it. As a member of the youth,
We have failed to share our knowledge with others, contribute our talents, or participate and share our ideas with them. As a worker, maybe wasted time at work or not worked hard enough to earn your salary. We see our family elders, brothers or sisters or your parents working so hard so that you can live a good life. Nurses and doctors giving it until it hurts. People making sure essential items are there, risking the virus, risking their lives. Police officers, bankers, even daily wage workers, giving it until it hurts. What could you do to contribute effectively? As we learn in the book of Corinthians, Saint Paul advises us to give, share your knowledge, help others. But do it with a smile. Do it because you love to do it. Do it so that it improves someone's life, so that it makes a difference in their life. Not I, but we. Mother Teresa, she said it for 8 times. Give until it hurts. Give until it hurts. But at the last time, she said, give until it hurts, but with a smile. So if you are listening and participating with us in today's blessed adoration, I ask you to do good, to help others,
not so that others can admire you for what you have done, but because you love to do it. Just like God gave us His only Son, so that He could wash away all our sins. As He climbed on that cross, as He carried that cross and gave His life for us. तुझे तोर मन जाणो जालो कोण तोर आसत रोजना मध्ये तुझो बुदवंत एकदा जालो खंयसर मेळत मनीस पडलो तुझे कडचे नांगे तिल्ले तुका देणे दिला कोणे तुझे कडचे नांगे तिल्ले तुका देणे दिला कोणे Give until it hurts. दुखोसोर दी, कितें दी, कोणाक दी, कशें दी. कितें दिवपाक आमी चुकल्यो काय? आमचो वेळ आनी आमचो मोग. दुसऱ्यांक आमचो वेळ दिवपाक आमी चुकल्यो, दुसऱ्यांक आमचो मोग दिवपाक आमी चुकल्यो. आयज ह्यो दोन वस्तूंक लागून मनीस कूड जियेता. कारण जोरी आमी कोणाक मोग दिना जाल्यार तो मनीस दुखी जावंक शकता. जोरी आमचो वेळ दिवन आमी दुसऱ्यांक आदार दिना जाल्यार त्या मनशाक कोणाचो सांगात उणो जातलो, आमचो सांगात उणो जातलो. आयज कितल्या जाणांक आमी निबां दिता, अरे हांव पावचो ना, अरे म्हजे लागीं येवचें जावचें ना, म्हाका टायम ना. तुजें काम तूंच कर, असल्या हलक्या कामाक म्हाका वेळ ना. अशें म्हणून आमी जायते जाणांक आमचो वेळ आनी मोग दिवंक आमी फाटीं सरल्यो. आयज देवा मुखार रावन बापा लागीं ही घोटाय मागुया, जेजूचो सांगात मागुया. दुसऱ्यांक वेळ दिवंक, वेळ नासतना लेगीत दुसऱ्यांक पासत
तोरी तांकां आमचो मोग दाखोवंक दुखो असोर दी ही वोड अशे तोरीन मानून घेवया वेळ नासल्यार देगून दुसऱ्यांक वेळ दी टाइम ना जाल्यार टाइम कोर एक शेड्यूल कोर एक मांडावळ कोर गरजे वतांक पाव तांकां मोग दी तुजो आदार तांकां तुवें भेटयलोल्या वेळा वरवीं दी आनी अशे तरेन मनीसकुडांत मोग वाडय देवा तुझे दौलतीची हृदय खोलाय कशी सांची तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान दावनासलोलो सागो सुंदी तुझी चिंता तुज्यो मांड्यो कोणा ताकोच सोदून काडू तुझी चिंता तुज्यो मांड्यो कोणा ताकोच सोदून काडू दिले हांवें आय गेव पूण म्हाका मेळ्ळें कितें आय गेव अंटील इट हर्ट्स वॉट इज इट दॅट आय गॉट इन रिटर्न खुशाल जावपा सारकें न्हय पूण म्हाका आनीक दूख दिवपा सारकें दिवन फायदो कितें जालो कित्याक म्हूण हांव गेलो दिवपाक दिल्या उपरांत हे प्रश्नूय उपजता आयज आमचे मदें असलीं जायतीं जाणां आसतलीं जाणीं दिलां दुख्खोसोर दिलां काबार जावसोर दिलां चिती नासतना फाटी फुडें पडे नासतना दिलां जायत घडी एक आवय जायत घडी एक बापूय जाणी आपल्या भुरग्यां पासत सगळें दिलां कितें मेळ्ळें पोत्तें दुनिया कितें मेळ्ळें पोत्तें वॉट इज इट लॉर्ड दॅट आय गॉट इन रिटर्न बासावणी दिता तेका मेळटलेंच बासावणी बऱ्या कुरण्यांक फोड मेळटलो खंय आसा वेर इज इट लॉर्ड ऑल आय गॉट इन रिटर्न इज अ हर्ट दुखूच पत्तून मेळ्ळी अनुपकारपण परतून मेळ्ळें ungratefulness उक्त्या मनान वांटून दिल्लें पूण कोणे तरी फायदो काडलो आय शेअर्ड विथ ओपन मायंड बट द एम्बिशियस वन took the advantage of it आनीकूय दुखता परतून म्हजेशी येयत जाल्यार दिवचो ना
कित्याक दूख जालें. येस, इट हॅज हर्ट. मोग दिला, वेळ दिला, ओनली टू बी बॅकस्टॅप्ड. मोग वाटला, वेळ वाटला, फकत म्हाका गरज पडली तेन्ना आनी कोणेच दिवंक ना. एक सुरो सोडलो, कश्टवता त्या वेळार खुर्सार मरूंक एकल्याक सोडलो. बाराबोरच्यांनी लेगून पयस तावन पडले. फायदो घेतलेलो ताणी पासून मान खाला घातली. दुखले, काळीज रोडले. एली एली लामा सबक्तानी, देवा म्हज्या कित्याक म्हणून म्हाका सांडलोय. सगळें वांटून दिल्या उपरांत एक सुरपण, एकमुळेपण, लोनलीनेस, brokenness. Is this, Lord, what you mean by give until it hurts? Over the dunya tujo dukho sordi. If this is it, then I have done it. As a mother, as a father, as a brother, as a sister, as a friend, I have done it. As a businessman, as a leader. If this is what it means, I have done it to be hurt again. As a server, I have given my services. As a doctor, as a nurse. एक दोतोर कसो, नर्स कशी, एक पुलीस कसो, वताक रावन पासून सगळें दिलां. परतून कितें मेळ्ळें? घोडे 2 ताळयो, घोडी एक वात पेटयली कोणें. जरी तर हें दुखोसोर दी जाल्यार दुनिया एक दोतोर कसो, एक नर्स कशी, एक पुलीस कसो हांवें तें केलां. ह्या वेळार तुजें हातयार जावन तयार जाता. आनी तुजें हातयार जाल्यार दिवपाचें बंद जावचें ना. म्हजो वेळ दिवपाचो बंद करचो ना. म्हजो मोग वांटपाचें बंद करचें ना. म्हजी सेवा दिवपाक फाटीं रावचो ना. आय विल नॉट बॅक आउट टू गिव लव, टू गिव टायम, टू गिव सर्वीस. What will you get? Maybe nothing. Maybe ungratefulness, maybe backstabbing, maybe taking advantage. But yes, Lord, if you make me your instrument, I will give. तुझे हातयार तू म्हाका करताय जाल्यार दुनिया हांव दिता, दुखोसोर दिता. I will give until it hurts. जे भाशेन बागेंत लॉरेन्स सगळें गरिबांक, दुर्बळांक दिल्या उपरांत, पवित्र सभेक सेवा दिल्या उपरांत ते कायलीचेर भाजतालो ह्या दुमाळ्यान, तेन्ना म्हणूंक पावलो, एके वाटेन भाजून जालें, दुसरे वाटेन परती
The other side is left. I'm baked on one side. The other side is left. Take it. Maka purut. Turn me on. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Make me a channel of your peace. It is pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we are born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. दुनिया तुझो आशीर्वाद आमकां दी. Make me your instrument, Lord. Bless everyone who has given. दोरेकल्यान जाणें दिल्लें आसा. तांकां सगल्यांक आशीर्वाद दी. घेतलां तांणी परतूनय दिलां, तांकांय आशीर्वाद दी. बागयोन मदर तेरेसा जे भाशेन ती खबर आमकां सांगताली, जिका तिणें दिलें ताणें वचून दुसऱ्याक दिलें. तुजो आशीर्वाद मागता आसतना दुनिया ही ल्हानशी घडणी आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा, कित्याक तुजे कडलें आमी घेता, तें दुसऱ्यांक दिवंक आमकां एक उत्तेजन जावं. To be an inspiration that whatever we receive from you, Lord, we are ready to give. Hindu family with 8 children have not eaten for a long time. Do something for them. And I took rice and I went immediately. And there was this mother, those little ones' faces, shining eyes from sheer hunger.
She took the rice from my hands. She divided it into two and she went out. She came back. I asked her, where did you go? What did you do? And one answer she gave me, they are hungry also. She knew that the next door neighbor, a Muslim family, was hungry. What surprised me most, not that she gave the rice, but what surprised me most, that in her suffering, in her hunger, she knew that somebody else was hungry and she had the courage to share. तुझो आशीर्वाद दुनिया ह्या वेळार मागता. भोव करून ती काळजांक घोट कर, जी काळजां दिल्या उपरांत आनीक दुखवलोलीं आसात. जिवितान दिवपाची उमेद हारोन गेल्ली आसात. तांचेर खिरीत भाशेन दुनिया ह्या वेळार तुजो आशीर्वाद मागता. देशा पासत, राज्या पासत आपलो जीव खर्चितात ह्या दिसांनी. तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तांकां राख, तांकां सांबाळ, तांकां मजबूत कर. कसलेय तरेचे देणे दुसऱ्यांक परतून घेवचे आशा नासतना दिल्यात, तांकां दुनिया तुजो आशीर्वाद ह्या वेळार दी. दुनिया जितल्याय जाणांनी कश्ट त्रास केल्यात, वावर केला, तांकां तुजे कृपेची बेसांवां दी. दुनिया भलायके पासत तुज्या पांयाशी परतून परतून येतात, तांकां भलायकी दी. दुसऱ्यांक भलायकी दिवंक वावुरलोल्यांक खेरीत भाशेन तुजी सुरक्षा दी. ह्या वेळार दुनिया आमी उगडास करता. आमच्या गोंयांत तशेंच आख्या भारतांत आनी आख्या संवसारांतूय कोविड-19 मरिजांची सेवा करता आसतना जे दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड जाल्ले आसात, तांकां राख, तांकां सांबाळ. दुसऱ्यांक दिवंक आपणाचो जीव झुरयला, तांकां सगल्यांक तुजो आशीर्वाद ह्या वेळार दी. ह्या वेळार ह्या मागण्यांत वांटो घेतली आसात, जी दुखवल्लीं आसात, कित्याक तांणी दिलां, तांकां खुशालकाय ह्या वेळार दी. काळजाची खुशालकाय जी तुजे कडली येता, कित्याक तांणी दिलां, दुखो पासून दिलां, पण त्या उपरांत आनीक दुखवल्यान तांकां खुशालकाय दी. तांच्या तोंडार हांसो दी. आनीक बरें करपाची आशा तांकां दी. तुजे मुखार दुनिया दिमी घालून, तुजे मुखार हात उक्ते दवरून हो आशीर्वाद आमकां मागता. तुकाच बापा सूर मोशे दिता तुका एकाने. तुकाच सूर मोशे तुजेच ते गुरगाशेले. तुकाच बापा सूर मोशे दिता तुका एकाने. तुकाच सूर मोशे तुजेच ते गुरगाशेले. म्हजे हात घे
moimo burgot koru shukobo sogliang diu Lukas Bapa suhur moche Dina tukae kare Lukas Bapa suhur moche Rujeste kurkashere Moje suke Moje duke Tormore adisace Babuinaci Zakri koru Kushal kai Tu jivanu Lukas Bapa Sur moche Dina tukae kare Lukas Bapa Sur moche Rujeste kurkashere Lukas Bapa Sur moche Dita tukae kare Lukas Bapa Sur moche Rujeste kurkashere Argatuka sumia Argatuka dunia Argatuka Argatuka Atayani sasnar Tuen makarot sloi tu somokocha Tuen makapos sloi tu cicakri kocha Tuen makavit sloi sasnak sukan kocha Tori makapaonui somia makapaonui Tori makapaonui somia makapaonui Argatuka somia Argatuka dunia Argatuka Argatuka Agayani sasna